मोगाच्या बाबणेनो आज पास्टर्स डे गोळ्यांचो दीस आनी जेवंक कुळादारी मारिया सुवा वियाने ज्याचे आमी परब करता कोण जायत ओ सुवा मारिया वियाने तो फ्रांस एक ल्हान भक्तीवन कुटुंबांत जल्मलो पाद्रेचे पाद्रेपणा शिकवून शिकवताना तुका खूब तोकोस घेवचे पडले कित्याक तो हुशार नासलो लाटीन भास शिकूंक ताका खूब त्रास पडले तरी तो शिकलो आनी पाद्रेपणाची वत घेतकच ताका एक धाकल्या गांवांत नेमलो ह्या गांवांत पाल घातले उपरांत ताका लोकांच्या आत्मीक जिविताचो अनुभव मेळलो गांवांत खूब वायट संवय आसल्योत जशें तावेर्नांचें मनोरंजन तांचे आत्मीक जिविताची सुदारणी करूंक तो खूब आवडलो ताणें सदां 11 वा 12 वरां ह्या वावरा पासत घातलें सुमार 10 वर्सांनी लोकांच्या जिविताची नवसणी जाली लोकांन वायट संवयो सोडून दिल्ल्यो आनी लोक परत मिसाक येवंक लागले जुवो एक पवित्र यात्रीक म्हूण सगळ्या संवसाराक फामाद जाले पयसून लोक वेगवेगळे लोक ताची भेट घेवंक आयले आनी आपलें जिवीत नीट रस्त्यार हाडून ते परतले जाणटे पिरायेर ताका देवाचे स्वर्गीच्या राज्यांत येवंक आपोवणे आयलें बाबनेनो आयज आमी गोवणे पासत देवा लागीं खास मागुया तांणी जुवो मारिया विनेची देख घेवन ताच्या पावलांचेर पावल मारून जिवीत सारूंक आनी ताचे भाशेन शेळ्यांक बरो आत्मीक रस्तो दाखोवंक आयज आमी खास तांचे पासत देवा लागीं मागुया